Suttka chapter 5. उपरांत मोइजेस आनी आरोन फारावशी गेले आनी ताका म्हणलें, सर-वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें म्हणटा, म्हज्या मानाक एक परोब सोमाrom-bhunk म्हजे-porjek ओरोन्यांत वचून दी. पुन्न फारावन म्हणलें, कोण हो सर-वेस्पोर? ताचें उतर हांवें आयकूंक आनी इस्रायल-porjek सुटका दिवंक? ह्या सर-वेस्पोराक हांव वळखना आनी इस्रायलाक हांव सुटका दिवचो ना. तेन्ना तांणी जबाब दिलो, हेब्रेवांच्या देवान आमकां दर्शन दिलां. ओरोन्यांत वचून सर-वेस्पोराक आमच्या देवाक भेट करूंक आमकां 3 दिसांची रोजा दी, नाजाल्यार तो आमकां पिडेन व लोडायेन मारून उडयतलो. पूण इजिप्ताच्या पादशाहान तांकां म्हणलें, तुमी हे परी porjek तांच्या वावरां सोशिल्लीं पयस कित्याक काडटात? तुमच्या वावराक लागात. फाराव फुडें उडयलो. आतां देसान पोरजां इतली वाडल्या आनी तरी तांणी वावर बंद केलोलो तुमकां जाय? त्याच दिसा फारावन मुक्तमंक आनी देखरेख करप्यांक अशें फर्मायलें, इटे करूंक पयलीं भाशेन तांकां कोरोड दिवचें आतां बंद करात. तांकांच तें सोदून हाडून दी, पूण तुमी तांचे कडचें आदीं ते दिताले तितलेंच ईट एक उणो करिनासतना घेवंक जाय. ते आळसायेन आपलो वेळ सादतात देखून देवाक भेट करूंक वचूंक ते आरडटात. ओदीकूच नेटान तांकां वावराक लायात. तांचें मन वावराचेर आसून दी आनी तांकां मागीर त्यो खोट्यो गजाली आयकूंक वेळ मेळचो ना. ते मुद्दम आनी देखरेख करपी पोरजेशी गेले आनी तांकां सांगलें, फाराव अशें म्हणटा, ह्या फुडें तुमकां कोरोड आयतें मेळचें ना. तुमीच तें सोदून हाडचें. खंयचेंय तें हाडात, पूण आदल्या इतलेंच ईट तुमी करून दिवंक जाय. तेन्ना पोरजां तें कोरोड सोदून हाडचे खातीर आख्ख्या इजिप्ताक भोंवूंक पडलीं. मुद्दम तांकां म्हणटाले, आदीं कोरोड मेळटालें तेच भाशेन ताकतिकेन तुमचो वावर सोंपयात. फारावच्या मुद्दमांनी इस्रायलाच्या लोकांची देखरेख करप्यांक बोदून म्हणलें, आदले परी तुमी कित्याक तांचे कडचे ईट करून घेनात? इस्रायलाचे देखरेख करपी फारावशीन आयले आनी रडून विचारलें, आमकां कित्याक अशे त्रास दितात? ईट करूंक आमकां कोरोड दिनात आनी तरी ते म्हणटात ईट करात. पळय कशें ते आमकां मार घालतात. तुजेच porjek तूं अनीत करताय. ताणें म्हणलें, तुमी आवशी देखून देवाक भेट करूंक वचूंक तुमी रोजा मागतात. चलात, वावराक लागात. तुमकां कोरोड आमी दिवचें ना, पूण आदलेच परी ईट तुमी करून दिवंक जाय. हो जबाब आयकून इस्रायलाचे देखरेख पळयोवपी घाबरले आनी कितें करचें आनी तांकां समजनासलें. ते फाराव सोशिल्ले भायर सरून वेताना तांकां मोइजेस आनी आरोन मेळ्ळे. हे तांकां रावताले. तांणी तांकां म्हणलें, तुमी कितें केलां तें सर-वेस्पोरान पळयलां. तोच तुमची नीत करूं. फाराव आनी ताच्या ऑफिशालां मुखार तुमी आमकां खाला घाल्यात आनी आमकां मारूंक तांच्या हातांत तुमी तलवार दिल्या. तेन्ना मोइजेसान सर-वेस्पोराक उलो मारलो आनी म्हणलें, सर-वेस्पोरा, कित्याक पासत तुजे porjek अशे त्रास दिताय? म्हाका तुवें हांगा कित्याक तरी धाडलो? हांव पादशा मुखार गेलोल्याक ताणें porjek ओदीकूच त्रास दिले आनी तांची सुटका करूंक तुवें कांयच करूंक नाय. देवाचें उतर हें.